आनंदी आनंदगडे, इकडे तिकडे चोहीकडे, वरती खाली मोद भरे, वायू संगे मोद फिरे. वसंत ऋतूचे जेन्ना आगमन जाता तेन्ना सगळी सृष्टी जी आसा ती फुलांनी बहरोन वयता आनी सगळ्या रंगांची उधळण करीत आसता. तर वसंत ऋतू उपरांत फाटोफाटूच येता तो म्हणजे ग्रीष्म, म्हणजेच जेका आमी उन्हाळा म्हणटा, आमच्या भशेन गीम म्हणटा. तर हे गिमाचे दीस म्हटल्यार भुरग्यांक याद येता ती सुटी. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार सगळ्यांच्या आवडीची याद आंबे, पणस, काजी ह्या फळांचो सगळो घमघमाट आसता. तर ही फळां आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. ग्रीष्म ऋतू ह्यो जो आसा तो आमी फळांचो म्हयनो अशें सुद्दां म्हणपाक हरकत ना, कारण कितलींशींच फळां ह्या म्हयन्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण हेच्या व्यतिरिक्तूय अशीं फळां आसा जी आमच्या गोंयांतल्या मनशाक, कोंकणांतल्या मनशाक पयलींच्यान खबर आसली आनी तेंचे सगळ्यांचे बालपणांतले जे यादी आसात आमचे, तर हे सगळे ह्या फळांशी जोडलेले आसात. अशीं फळां म्हटल्यार आमच्या माळ रानांचेर मेळपी, पठारांचेर मेळपी काण्णां, चुन्नां, बोरां, फातर फळां, अशीं कितलींशींच जीं फळां आसा ह्यो निसर्गान रानमेवा जो आसा तो आमच्या खातीर तयार करून दवरलेलो आसा. फक्त आमच्याच खातीर न्हू, तर कितल्याशाच प्राण्यांक, पक्ष्यांक ह्यो रानमेवा जो आसा तो निसर्गान उपलब्ध करून दिलेलो आसा. नमस्कार, माझे नाव समृद्धी किरकर आणि प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या जंगल बुक ह्या एपिसोडान हांव तुमच्या मनापासून स्वागत करता. तर आयचो मनीस जो आसा तो खंय तरी आमच्या जंगलांतली फळां आसा, फुलां आसा, परत ह्यो रानमेवा आसा हेच्या पासून पयस गेल्लेलो आसा. कारण आतां सगळे जाणां शहरा कडेन वळपी जीं मनशां आसात तर तांकां खंय तरी ह्या गोश्टींचो विसर पडत चल्ला. तर आमी आयज ह्या सगळ्या गोष्टी परत एकदा अनुभवया आणि ही जी फळां जी आसा तेंचो आस्वाद घेवया. ही जी फळां आमी पळोवंक शकता तेका गोंयान काण्णां अशें म्हणटा, काण्णां किंवा काण्टा अशें म्हणटा. तर मराठीन हेका करवंदा म्हणटा आनी कांय भागान काळी मैना अशें सुद्दां म्हटलें वयता. तर ही काण्टां जी आसा ती आमकां सगळ्यांकूच खबर आसतली. हेचें सायंटिफीक नांव जें आसा तें करिसा करंदा अशें आसा. आनी हेंचो वापर जो आसा तो खुबशा गजालींनी केलो वयता. जशें की हे जे हरवीं फळां आसा, ही जी काण्टांची हरवीं फळां आमी पळोवंक शकता, तर ह्या हरव्या फळांचो उपयोग जो आसा तो लोणच्यांनी केलो वयता, तशेंच खारान घातली वयता ही फळां. आनी तेज्या पासून कांय भागांनी जॅम जे आसा ते सुद्दां केले वयता. आनी हेंची चव जी आसा ती एकदम अशी आंबट गोड तुरट तशी चव आसता आनी सगळ्यांक खूब आवडटली अशी चव आसता. तर आयज आमच्या वांगडा हांगासर आसा गोपिकी गांवकर म्हणून ही काकी आमच्या वांगडा आसा आनी ती आमकां हांगासर करवंदां काडपाक घेवन येयला. तर ही जी करवंदाची झाडां जी आसात ती सगळी तेच्या सामकी वळखीची अशी झाडां आसा. तुमी कितें म्हणा हेजें आतां कितें कितें तुमी करूं शकता? आमी हेचे लोणच्याक घालता, खारान घालता आनी आमी विकपाक व्हरता बाजारात. हय, गलासांनी घेता आनी आमी एक गलास 50 रुपयांनी एक विकता. आनी केन्नाच्यान म्हणून व्हरता तर आमी आतां हे सिजन येयलो न्हू दीस का आमी ती पिकता न्हू, पिकतकून व्हरता आमी. आनी हरव्यांचे लोणचें करता करता आनी खारान घालता व्हरान ती. आनी हे पानाचे उदळ तुमी कितें केल्ले? ती अशें वाजो जेवप. तुमी ल्हान आसतना करीत अशें? तशी आमी रानान येयली न्हू हेंकां खावपाक आमी पयलीं ल्हान आसतना. आनी ती काय करी आमी पानां घे आनी तशी पिल्लू कशी वाजय खाता खाता. आमी खावपाक पयलीं खूब हे हेंकां चारां तशी आमी खूब चुरणांक सुद्दां. आतां आमकां खावपाक आवडना न्हू, आतां विकूंक पयशे जालो न्हू. पयशांक लागून वयता बाजारात. म्हळ्यार आतां ही तुमी फळां जी आतां व्हरता न्हू बाजारान विकपाक बीन,
तुम्ही 50 रुपया बी सांगता तेन्ना कोण विचारना अशें की 50 रुपया म्हटल्यार खूब जाले अशें म्हणिना. म्हणटालो रानांतली हाडटा तुमी तांकां सारें घालता म्हणटालो. म्हटल्यार ते सारें घालनासलें म्हणून तांकां मेहनत न्हू ही काट्यासून काडपाक. हय ते मेहनत कितली बघ काट्यांक कसले आहा तांकां. हय एक कांटो भरा जाल्यार घरान घालपाचो म्हयना गो. तेजे बरोबर आमी लोणचें करता कारिंगणाचें. तेन्ना ते काय करता बरी लोणचें केल्या कारणान बरी पासभर उरता ते. बरें मीठ लागो जाय तांकां दुसताक दुसना चड मीठ उपेग ना खारूच लागता. आनी कमी जाता जाल्यार ती पाड जाता. म्हणून दुसताक मीठ घालून ते बरी उरता ती वरासभर उरता. तर गोंयान चडशे पठार आसा माळ रानां आसा त्या भागान आमकां ही जी काण्णाची झाडां झुडपां जी आसात ती अशा भागान पळोवपाक मेळटा आमकां कोकणान गोंयान. आनी तेंचो शेप सुद्दां आसता न्हू जो आकार आसता तो सुद्दां वेगळो वेगळो आमकां पळोवपाक मेळटा. कांय भागान आमकां अशी उबी कशी पळोवपाक मेळटा थोडी काण्णां. तर ही जी आसा ती गोल आसा ही पळया. आनी तुमकां दिसता आसतलें हांगासर काण्णां कितको चीक आसता म्हटल्यार काण्णां काडप म्हटल्यार ह्यो एक अनुभव आमकां येतातूच की सगळे अशे हात चिकचिकीत जाता. मागीर जे तेल आसता तें आमच्या वांगडा व्हेलें जाल्यार आमी आमचे हात क्लीन करपाक शकता. आनी हे जे काण्णां काडपाचें जे काम आसा तें खूब अशें कठीणूय तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आसा. कारण तुमी पळोवं शकता हांगासर कितके लांब कांटे आसा. आनी कांय जाणां म्हणटा की हे कांटे तोपले जाल्यार खूब म्हणजे असो त्रास जाता. तुम्ही हे जे म्हाज्या हातीन पळयता तेजें नांव आसा स्टर्कुलिना फोइटिडा. आनी फोइटिडा म्हणच्या फाटलें कारण म्हटल्यार हेजी जी फुलां आसता तेच्या फुलांसून एक घाणेरडो वास येता. फेटीड स्मेल म्हणटा तशें वायट वास येता. आनी तेज्या खातीर कांय जे जंतू आसा कांय जे किटक आसा ते हेज्या पासून लांब रावता आनी तितून ह्या झाडाची मदत जाता. तर अशें हे एक मेकॅनिझम आसा हेजें. तर हेजे जे हे तुमकां आतां दिसता हे तेजे भायले कवर आसा बोणां आसा ती तेजी. आनी हेज्या भितर अशें तेजे बियो लागता. आनी हेका इंग्लिशेन जंगल बदाम जंगली बदाम अशें सुद्दां म्हणटा हेका. कारण की हेज्या भितर हेजे बियो लागतात न्हू ते काळे कलरचे आसता बियो. आनी ते रोस्ट करता. गुजरात बी ह्या भागान ते चड फेमस आसा. आनी गोंयानूय आमच्या खूब जाणांक जाणट्या लोकांक खबर आसा. तर धाकटे भुरगे बीन जे आसता तांकां बीन हे बदाम जे आसता ते खूब आवडटा अशें. आनी ते जे आसा ते खूब प्रमाणान खावपाक जायना कमी प्रमाणान खाव येता. आनी जेन्ना रोस्ट करता न्हू आमी हे चुलीचेर तेन्ना ते सारके अशें म्हटल्यार फणसाची भिकणां आसा तशें तेंची टेस्ट लागता. तर ही जी आमकां हांगासर बारीकशी फळां दिसता न्हू कनरिया भशेनूच दिसता. तर तेंचें नांव आसा ब्रिडेलिया रेटुसा. आमच्या भाशेन हेका फातर फळां अशें म्हणटा. पूण खूब कमी जाणांक ही फळां खबर आसतली. कारण खूब जाणांनी ही फळां खूब कडेन पयला आसतली. पूण खूब कमी जाणां ही फळां खातात. कारण की ह्या फळाची जी चव आसता न्हू ती थोडीशी तुरट आसता मातशी कोडू कशी आसता आनी गोड आसता. ह्या फळाचे खूब औषधी फायदे आसात फातर फळांचे. तशेंच मूत जो आसा तेच्या खातीर हेजो वापर केलो वयता औषध म्हणून फातर फळांचे. ह्या दिसांनी आमकां एक जसो पंगारो आसा पळस आसा तेज्याच प्रमाणे पयशान दिसपी नारंगी रंगाची फुलां दिसता भडक नारंगी रंगाची. ती फुलां म्हटल्यार कवशीच्या झाडाची फुलां आसा जेका सायंटिफिकली फिर्मियाना कॉलरटा अशें म्हणटात. आनी ही जी कवशीचें हेजें झाड आसा तेज्या पानाकूच एक बदाम आसता आनी तो खातात. हेजे कवशीची साल जी आसा पयलीं फुलां करी आसलेले लोक. आनी त्या फुलांची जी माळा आसा तेजो उपयोग जो आसा न्हू तो गोरवां पाडवो आसता न्हू तेन्ना गोरवांच्या गळ्यान ह्यो माळा घातल्यो वयताल्यो. अशी सुंदर प्रथा जी आसा ती आमच्या गोंयान आसा. तुमी केन्ना आमचे गोंयचे खजूर हे पयला तर हेजे लोकल खजूर जे आसा गोंयचे रानटी खजूर जे आसा तेका आमच्या भागान शिरणां अशें म्हणटात. आनी पालये सायडीन पेडण्या सायडीनल्या भागान ते खूब आमकां हेजी झाडां पळोवपाक मेळटा शिरणाची. आनी तेजे हेजे खजूर आसता ते खूब एकदम बाजारांतले खजूर हाडटा तेज्या पेक्षा अशें मधूर कशे खजूर आसता हे कारण हे रानटी झाड आसा. आनी तेजी जी पानां जी आसा शिरणीची तेज्या पासून शेंद्री बीन अशें करता सारण करता.
तर आमची जी रानफळां आसा रानफुलां आसा ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमच्या संस्कृतीन अशी म्हटल्यार गाणी आसात लोकगितां आसात. पूण चडान चड गोंयान पयली जाल्यार रानफळांचेर जी गाणी आसा ती क्वचितूच आमकां आयकपाक मेळटात. चडान चड तेंचो उल्लेखूच मेळना. कणेरा ही जी बारीक फळां आसा तर तेज्या बद्दल आमी एक अशेंच गीत आयकया आनी म्हाज्या वांगडा आसा हांगासर सरस्वती सावंताई पर्याची. तर ती आमकां एक अशें वेगळे कणेरा बद्दलचे गीत म्हणून दाखयतली आनी तेजो अर्थ सुद्दां सांगतली. कोणेरा खाते नारी, कोणेरा खाते नारी, ये गे तू पलंगावरी, ये गे तू पलंगावरी, धुवोगा तुझी सारी, मोडोगा तुझा पलंग, सोन्यासारखे रत्न आहे गोरी, सोन्यासारखे रत्न आहे गोरी, पाणी अंगाते नारी, तुझं पालवताची वरी, तुझं पालवताची वरी, दादुल्या पुरुषाची इगो नदार छातीवरी, इगो नदार छातीवरी, शेण विनिरे जाशी वाटेन निरे वयशी, मूर्ख विनिरे जाशी अशें मुस्कटा निरे घेशी. गोवत्तेचो तो दोडोन रावलो आवय बडबडटा म्हणून वयता वयता कोणेरा खांग काटे तो उगड लागता न्हू आतां अर्थ सांगता म्हणटकणी तो आतां काय म्हणो बायले घोटकली बायले वायट जातली, आवय उलयली आवय वायट जातली म्हणून अशें तेणी म्हटलें तेका कोणेरा खाते नारी ये गे तू पलंगावरी. म्हणटकणी आपूण न्हय मागली सोन्या सारकें रत्न हाये गरी, धुवन तुजी सारी मोडो तुजो पलंग मागली आपूण न्हय. म्हणटकणी आतां म्हणूंक लागल्या येयलो घरा कडेन ते म्हटलें आनी ती कणेरा खाल्ली दोट भरली आनी येयली घरान. आवय मागलो तो तिका ते जीव वाडिना गे, कोण सांगा वाडिना काय मागली. आयलें पयलें लागलें तेन्ना माय वाडी, आतां सुनाची ड्युटी, आतां मायची ड्युटी ना, माय वचून मरो जाय खरें का फट म्हाजें सांगा. म्हणटकणी पोटाक काय खातली बावडी भुके कणेरा तरी चार खाता 3 कुडके भाकर आनी दमपारा उणी बरगोटे वाडट्या भुरग्याची आतां तुमची भूक वाडटी मुगो आनी आमची निवली आतां आमकां भूक दिना. तें मनशान चिंतू जाय, मायनय चिंतू जाय सुनेनय चिंतू जाय. ते मुर्खाक काय सांगची, मुर्खाक उडाशी खाल्ल्यार म्हाज्या काय करची म्हणटली. अशी ही जी आई आसा आमच्या वांगडा तिच्या खातीर ही गितां जी आसा ती अशी जपोन उरलेली आसा आनी आमी सुद्दां ही गितां जी आसा ती अशी जाणून घेवपाक जाय, तेंचो अर्थ जाणून घेवपाक जाय. तरूच ही जी आमची लोकसंस्कृती आसा ती जपोन उरतली. तर अशी ही चुन्ना. ही जी बारीक टपोरी अशी मोतया सारकी फळां दिसता धवी शुभ्र आसा सामकी, एका चुन्ना म्हणटात. आनी आमच्या भागान सगळ्यांकूच चुन्ना खबरूच आसतली. हेजी चव जी आसा ती खूब जाणांक आवडटा. ही जी फळां आसा ती खूब नाजूक आसता आनी रोखडी अशी काडून दवरली की पिड्यार जातात ती फळां, ती रोखडीच खावप आसता. आनी हेजे जे मांस जे आसा फ्लॅश ते एकदम मोव आसता पळय अशें आनी एकदम गोड आसता. तर ही सगळ्यांक तेज्या खातीर खूब आवडटा चुन्ना. हेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें झिझिफस रुगोसा अशें आसा नांव. आनी हेजी झाडां जी आसा हेजी ती अशी पठारांचेर उगावता आनी तांकां खूब कांटे आसता अशे पळया. आतां थोड्या दिसा पयलीं म्हटल्यार शिगम्याच्या वेळार कशें जर आमी पळयलें जाल्यार चाफरा ही जी फळां आसा फ्लॅकोर्शिया मॉन्टाना हें तेजें सायंटिफीक नांव आसा. तर ही फळां आमकां खुबशीं पळोवपाक मेळटा आसलेलीं चाफराच्या झाडां. तर चाफरा हेजें झाड आसा ताका खूब जाणां आतां विसारलेलेच आसा. म्हटल्यार हे जे वायल्ड बेरीज जे आसा गोवन तेतून हेजो म्हणजे मुख्य उल्लेख करपाक जाता. तर हे जे फळ आसा ताका आमी आमचे गोंयच्या भागांतली चेरी म्हणूंक शकता, कारण एकदम चेरी सारकेच हुबेहूब दिसपी कशें फळ आसा. चेरी इतकोच आकार आसा, चेरी सारकोच रंग आसता हेजो आनी एकदम आंबट गोड अशी खूब बरी तेजी टेस्ट आसता. आनी हे जे झाड आसा तेजी झाडां आतां खूब
कमी आमकां पळोवपाक मेळटा आनी खूब कमी लोकांक हेज्या बद्दल खबर आसता. ही झाडां जी आसा ती आतां जी उरलेली आसा ती वेगवेगळ्या देवरायांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. देवरायांनी तांकां एक वेगळें संरक्षण दिल्लेलें आसा आनी ही झाडां थंयसर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ही झाडां फक्त चाफरा जेन्ना लागता तेन्ना फक्त मनशाकूच न्हू तर कितल्याशाच जनावरांची कितल्याशाच पक्ष्यांची ही म्हणजे भूक भागयतात. मलाबार पायड हॉर्नबील आसा, मलाबार ग्रे हॉर्नबील आसा, तशेंच प्लम हेडेड पॅराकिट्स आसात. हे सगळे जे पक्षी आसता ते ह्या झाडाचेर सामके भरोन आसता. जशें की तेंचो उत्सवूच जाल्लो आसता जेन्ना ही रानफळां लागता तेन्ना. आनी हे जे सगळे पक्षी आसा प्राणी आसा ते तितलेच त्या झाडाक सुद्दां उपयोगी आसता. त्या झाडाच्यो बियो ज्यो आसा ते खावन ते आपल्या विश्टेसून जेन्ना तेजो सगळे कडेन उडयतात ते बियो तेन्ना तेतूंतल्यान ही झाडां जी आसा ती रुजोन येवपाक मदत जाता. आनी अशा तरेनूच ही जी सगळीं झाडां आसात जंगलान जी झाडां आसा ती लागलेली आमकां पळोवपाक मेळटा. तर ही जी फुलां आसा ती आमच्या गोंयान खूब अशी कॉमन कशी ही फुलां आसात. हेजें नांव जें आसा सायंटिफीक नांव आसा तेका आयक्सोरा कॉक्सिना अशें हेजें नांव आसा. आनी खरें म्हटल्यार आयक्सोरा हो जो अपभ्रंश जाल्लो आसा ईश्वरी ह्या शब्दासून. तर ईश्वरी म्हटल्यार देवी अशें ह्या फुलांक मानलें वयता. हेका पार्वती जी आसा पार्वती देवी तर तिजी आवडटी फुलां म्हणून हेजो वापर केलो वयता. आनी आमच्या गोंयान ह्या फुलाक खूब अशें सांस्कृतीक म्हत्व आसा. देवळांनी जर आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना आमी प्रसाद घेता म्हणटा तेन्ना ही फळां त्या प्रसादाक लायली वयतात. आनी तशेंच बळी दिवपाचो आसता जेन्ना बकऱ्याचो बीन तेन्ना तेज्या गळ्यान ह्या फुलांची माळा घालतात. तर ह्या झाडाक हेजे जे बारीक झुडूप आसता तर हेका अशाच रंगाची तांबड्या रंगाची फळां येता. पटकोवणीची फळां हेका पटकोवणी म्हणटा आमच्या भाशेन ती खाल्ली वयता. आनी चडशा फावटी अशे जाणटे लोक आसात ते ही फळां खावं नाका म्हणटा कारण की कांय जाणां सांगतात की ती सोरपाची फळां आसा म्हणून विशारी आसा म्हणून. पूण तेज्या फाटलें कारण अशें आसूं शकता की ही जी फळां आसा न्हू ती खाल्ल्या उपरांत तान वाडटा अशेंय बी म्हणटात. शिगम्याच्याच दिसांनी जर आमी चोर्ला घाट ह्या सायडीन गेली म्हटल्यार गोवा कर्नाटका बॉर्डर आसा त्या भागान जर गेली किंवा सुर्ला ह्यो जो गोंयांतलोच गांव आसा सुर्ला सत्तरी तर थंयसर गेली जाल्यार आमकां मेड्डा ही फळां पळोवपाक मेळटली. तर मेड्डांचें नांव जें आसा तें खूब कमी जाणांनी मेड्डा खबर आसतली. मेड्डा म्हटल्यार कितें तें खबर आसतली कारण ह्या भागान ती कमी मेळटात. आनी तेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें इलेग्नस लॅटिफोलिया अशें नांव आसा. तर ही जी फळां आसात ती अशी मातशी तपकिरी रंगाची कशी आसता आनी तेज्या वयर अशें मातसो धव्या कलरचो पावडर कसो मातशें धवो कसो रंग आसता तेजो. आनी ही जी फळां आसा ती अशी खावपाची विशिश्ट पद्दत आसता. ती म्हटल्यार तांकां अशें हातीर घश्टप आसता आनी तेजी खरखरीत तो धवो रंग जो आसता तो हातीन घश्टून असो काडप आसता. नाजाल्यार डायरेक्ट खाल्ली जाल्यार ती खूब आंबट आसता आनी तेजो घशाक आमच्या थोडो त्रास जावं शकता. जशी बिमला खाल्ल्या उपरांत बी जाता तसो मातसो खवखवपाक शकता घसो. आनी त्या भागांतले जे लोक आसा सुर्ला भागांतले बीन ते ह्या मेड्डांची साठां करतात. जशी फणसाची बीन साठां करता पोळी कशी तशी गोड बी घालून हेजी साठां करून सुकत दवरतात. हे झाड जें आसा म्हज्या वयर तेका चारा अशें म्हणटा. चाराची फळां जी आसा ती गोंयांतली अशीच एक वायल्ड बेरी म्हणटा तशी एक सगळ्यांची आवडटी वायल्ड बेरी. पूण आतां अशें जालां की खूब जाणां ही काण्णां आनी चुन्नां ही सगळ्यांकूच खबर आसता. पूण तेच्या व्यतिरिक्त ही जी चारा आसा आनीक वेगळी वेगळी फळां आसा जशी फातर फळां आसा मेड्डा आसा तर ही जी फळां आसा तांकां लोक विसरत गेल्लेले आसा. आनी ही जी चारा जी आसा तेका तेजे भितन ही जी बी आसता चारा खाल्ल्या उपरांत भितन ही बी मेळटा आनी त्या बी आमी जेन्ना फोडटा न्हू तेन्ना भितन एक गर आसता बारीकसो आनी तो गर जो आसता तो बरो काजी भशेन लागता. आनी तेजो जो भाव आसा बाजारांत तो खूब म्हारग आसा. आनी हेज्या बियेची जे वापर जो आसा बियेचो तो वेगवेगळ्या पदार्थांनी केलो वयता आनी ते खूब चविश्ट आसता बियो. आनी हेजें जें फळ आसता न्हू तेजी टेस्ट जी आसा ती आंबट गोड अशी आसता आनी चड अशी गोड कशी आसता. तेज्या वयर जी कात आसता फळाची ती बारीक आसता पातळ कशी आनी ही बी जी आसता ती मोठी आसता.
कारण की बियेन भितन गर आसता तेजो आनी तेजी वयली जी कात आसा तिका बीन एक सुंदर चव आसता, गोड आमट. हे आमकां अशें हांगासर खुबशे बियो चाराचे सकयल पडलेले पळोवपाक मेळटा, पक्ष्यांनी खावन उडयलेले किंवा सुकोन तेंचे बियो दिसता फळाचे. तर हे जे फळ आसा अशें ते फळ आसता चाराचे, हे वयर झाडाक लागलेले आसता आनी हे तुमी पळोवं शकता. ना ओपन केले काय ह्याचो रस दिसता आनी साल आनी भितर ही जी दिसता ग्रीन कलरची ती बी आसा आनी ही फोडल्या उपरांत भितर तो गर मेळटा आमकां. तर अशें हे चारा. रानमेव्यांतलोच आनी एक सगळ्यांच्या आवडीचोच असो प्रकार म्हटल्यार बोरां. तर बोरां ही जी आसा ती आमकां सगळ्यांक खूब आवडटा आनी तेज्या बद्दल आमकां खूब कितें खबर आसतलें, खूब म्हायती उपलब्ध आसा बोरां बद्दल. तर तेजीच एक गोश्ट हांव तुमकां सांगता. आमच्या संस्कृतीन सुद्दां तेका बोरांक खूब म्हत्व आसा आनी वेगवेगळे गोश्टी आसा तेज्या बद्दल. आमी शबरीची बोरां ही रामायणांतली गोश्ट आयकलाच आसतली. तशेंच आनी एक गोश्ट म्हटल्यार बद्रीनाथ. हें आमकां सगळ्यांक आमी आयकलाच आसतलें बद्रीनाथाचें नांव. तर बद्रीनाथ हो जो देव आसा, विष्णूचें रूप आसा, तर हेंकां नांव सुद्दां बोरा वयल्यानूच मेळिल्लें आसा. संस्कृतान बद्री म्हटल्यार बोरां, बोराचें झाड, हेका बद्री म्हटलें वयता. आनी अशी एक गोश्ट आयकपाक येता की श्री विष्णू जेन्ना तपश्चर्येक हिमालयाच्या भागान गेल्लेले तेन्ना थंयसर जेन्ना ते तपश्चर्येक बसले तेन्ना तांकां हिमवर्षावा पासून तेंचो बचाव करपा खातीर माता लक्ष्मी आसा तिने तेंच्या वयर बोराच्या झाडाचें रूप घेवन छत्र धरलें आनी तेज्या खातीर ते जाग्याक बद्रीनाथ हें नांव पडलें. आनी त्या भागान पयलीं बोरांची खूब झाडां आसलीं अशें सुद्दां म्हणटा. आनी हे जे बोराचें झाड आसा तें फक्त एकाद्याच वातावरणान न्हू तर खूब जगभरान खूब कडेन आमकां हे बोराचें झाड पळोवपाक मेळटा. आनी जशें की बर्फा पासून ते एकदम कोरड्या भागांनी किंवा ट्रॉपिकल भागांनी सगळेच कडेन आमकां बोराचें झाड पळोवपाक मेळटा. तर ह्याच प्रमाणे आनी कितलीशीच फळां ह्या रानमेव्यान येता आसतलीं. कांय फळां अशीं आमकां खबर सुद्दां नासतली. जशें की जंगलानूच खूब जंगल ज्या भागान आसा त्या भागान आमकां अशे पठार बीन आसा त्या भागान आमकां भेडसां, परत रान जांबळां ही फळां मेळटा. जांबळां तर आमकां खबरूच आसा, सिजियम कुमिनी जेका सायंटिफिकली म्हणटा. तर ही जी जांबळां आसा तेंचोच वायल्ड प्रकार जो आसा जंगलान लागपी ती आमकां पठारांचेर झाडां पळोवपाक मेळटा जी बारीक आसता, बुटकीशी झाडां आसता आनी तांकां बारीक बारीक जांबळां लागलेलीं आसता, रान जांबळां. तेंची बी चव खूब सुंदर आसता. तशीच भेडसां आसा, भेडसांक सिजियम कॅरोफायलेटम अशें म्हणटात. तशेंच रानांतलें आनी एक झाड आसा जें कॉमनली आमकां सगळे कडेन पळोवपाक मेळटा तो म्हणजे रुमड. रुमडाकूय आमचे संस्कृतीन खूब म्हत्व आसा आनी हेजी फळां सुद्दां अंजिरा सारकीच लागतात आनी ती खूब आवडीन खातात लोक. तर त्याच बरोबर भेडसां, जांबळां ही सगळीं रानांतल्या जनावरांची सुद्दां खूब आवडीची फळां. जशें की अस्वल जे आसा किंवा माकड आसा, वानर आसात हेंकां सुद्दां ही फळां खूब आवडटा आनी ते सगळे ह्या झाडांच्या अवतीभोवतीत वावरत असतात. तशेंच ओंवळां जी आसा, ओंवळाची फुलां आमकां सगळ्यांक खबर आसा पूण तेजी फळां सुद्दां आसा तेका आवदोडे म्हणटा आनी ती फळां सुद्दां खूब आवडीन खातात लोक. आनी तशेंच शेतांच्या मेरेचेर येवपी चिपटा आसा, केप गुजबेरी अशें म्हणटा तांकां. तर ही चिपटा सुद्दां बरी आंबट गोड फळां आसा ती ह्या दिसांनी आमकां मेळटा. जशी फळां जाली तशेंच नट्सूय आसात वेगळे वेगळे म्हटल्यार जे गर आसतात ते सुद्दां खुबश्या फळांचे आमी खाता. गारकाणी ही जी वेल आसा तेका एंटेना रिडी अशें म्हणटात आनी ती एक व्हडली लायना म्हणटा त्या प्रकारची एक लाकडी कशी वेल आसता खूब आनी तेका व्हडले शेंगे लागता. म्हटल्यार जगातले सगळ्यान लांब शेंगे जे आसा ते ह्या गारकाणीचे शेंगे आसात आनी जगभरांतले वेगवेगळे लोक आसात तेजो वेगळ्या वेगळ्या गजालीं खातीर उपयोग करता. आनी सगळ्यान हेचो म्हत्वाचो उपयोग म्हणजे तेजी बी जी आसता ह्या शेंगे मदीं मसाज करपा खातीर आंगाक उपयोग केलो वयता. आनी तशेंच आमच्या भागान लोक जे आसा ते हेजी भाजी करून खाता, बियेच्या भितर जो गर आसता तेजी भाजी करून खातात. पूण हे जे खावपाक जे गजाली आसात न्हू तेंचो एक विशिश्ट पद्दत आसा
त्याच प्रकारे ते गजाली जे आसा ते आमी तशें शिजोवन खावपाक जाय. तर ह्या भाजयेक अशें शिजोवपाची एक वेगळी विशिश्ट पद्दत आसा. ती म्हणजे कांय भागांनी हे जे आसा ते व्हांवत्या न्हंयेन अशे बियो दवरचे लागतात. तेतून कांय म्हणजे अशे विशारी किंवा कशे गुणधर्म आसूं शकता. तर तेजे प्रमाण जे आसा ते मातशें मायल्ड करपा खातीर अशें आसूं शकता. ते व्हांवत्या पाणयान दवरचे लागता किंवा कांय जाणां म्हणटात की 7 पाणयान उकडचे लागता ह्यो बियो आनी तेज्या उपरांत तेजो गर जो आसा तो मोव करून तेजी भाजी केली वयता, तेजी कापां केली वयता. तशेंच कोलंबिया ह्या देशान तेजे एक वेगळे इन्स्ट्रुमेंटूय करता हे आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आनी अशेंच ह्या वेलीचे वेगळे वेगळे भागान वेगळे वेगळे उपयोग आसात. तसोच बिबो हे जे झाड आसा तर ह्या बिब्याची सुद्दां फळां जी आसात जो म्हणटा तो सुकोवन तेका भाजून रोस्ट करून खातात तेजी सुद्दां हे. तर आयज आमची प्रत्येकूच जे खाद्य पदार्थ जे आसात तर तेतून ती फळां सुद्दां जावं भाजयो जावं सगळ्या भितर आमकां पेस्टिसायड्स आसता, वेगळी वेगळी कॅमिकल्स घातलेली मेळटा. पूण ही जी आतां फळां जी आमी आयज पयली सगळी काण्णां, चुन्नां, फातर फळां, तर ही सगळी जी फळां आसा ती नॅचरली ग्रोवन आसा. म्हणजे निसर्गानूच आमच्या खातीर तयार केल्लो ह्यो रानमेवा आसा. तर आयजचो मनीस खंय तरी आपल्या धांवाधांवच्या जगण्यान ह्या सगळ्या रानमेवा बीन आमी हे गोश्टी विसरत चल्लेली आसा. तर आमी खंय तरी हे जे ट्रेडिशनल नॉलेज आसा किंवा आमी नैसर्गीक रित्या जे राहणीमान आसा ते आमी विसरत चल्लेली आसा. ते आमी खंय तरी लुप्त जावच्या पयलीं आमी हे जपोन दवरपाक जाय आनी परत एकदां आमी तेज्या कडेन वळपाक जाय. तर त्या सिजनान आमी अशी ही जी फळां जी आसा ती वचोन पळोवपाक जाय, तेंचो आस्वाद घेवपाक जाय आनी हांकां कसलेंच कॅमिकल नासता आनी ती की मधूर स्वाद आसता तेंचो. आनी त्याच बरोबर ही आमी फळां काडटना सुद्दां कांय गजाली खूब लक्षांत दवरपाक जाय की ही फळां फक्त आमच्या खातीर ना तर आमच्या सारक्याच निसर्गान आसपी इतर पक्ष्यां खातीर, प्राण्यां खातीर सुद्दां आसा. जशें की अस्वलां आसा, माकड आसा, कितलेशेच पक्षी आसा. हे फक्त एक पक्षी प्राणी जे आसा ते फक्त तेजो खावपाक उपयोग करिनात तर तितकीच झाडांक सुद्दां परत झाडांचो सुद्दां जन्म जावपाक तेंच्या हितून सुद्दां खूब तेंकां मदत करता झाडांक. तर जेन्ना आमी ही फळां काडपाक वयता जाल्यार आमकां सदांच ह्या पक्ष्यांची ह्या प्राण्यांची सुद्दां आमी याद दवरपाक जाय. तर जंगल बुकच्या आयच्या रानमेवा ह्या भागान हांगासरूच थांबता आनी परत मेळया. नमस्कार.